नमस्कार उपराजनाके आजचे आमगेले सुपर स्पेशल व्हिडिओन तो आमी बिग कंड कशी स्टोर करचे वर्सभर तुम्ही हे बिग कंड यूज करेत काय जायना नातिले आरामे तुम्ही कंचे रांदेक आनी यूज करेत ते कशी स्टोर करचे म्हणून दाखयतांची एंडे ते पळयांची फर्स्टाक हांव आमी फोणस शिंदून ताजे फोणसा घर विंगड बिग कंड विंगड करून विंगड आयदनान तूं कांड दवरता फोणस शिंदिताना बिग कंड क्लीन आसूं का ताजे भायरचे स्किन आनी एक्स्ट्रा त्या व्हाईट कलराचे आसा तेवे काडका बिग कंड चंद करून विंगड आयदनान तूं कांड दवरनो जत्तरी मागीर ताका फुटो उदकान 2-3 पाटी धुवन घेवका समज ताजे धुवन ताजे पुरा मेण आशिल्लो पुरा कांड घेवका मागीर धुवन जातरी पुरा ताजे उदक निसता न्हू कंप्लीट ड्राय करची आनी एक ड्राय आशिल्ल्या जागेर आंगोलान तूं पातलान सुकत घालची हांव हाजी बिग कंड कशी स्टोर करून दवरचे तुमकां म्हणजे सांगता. आतां हे बिग कंड धुवन हांव सुकयला. हांव पेडा म्हणून ते उदक घाला हे चाळणी दवरल्या. आतां हे बिग कंड घालता. मुच्चळ घालून 10 मिनिट शिजयते हांव आतां. तांचो बेत्तील बिग कंडांनी घाल नोकाचे चांग बिग कंड घालून सोडायचे आनी 10 मिनिट शिजयता. आतां 10 मिनिट जाल्ले आतां हांव बिग कंड काडटा तुले. ते वाऱ्याक घालून सुकोवन मागीर एक बॉक्सान घालून दवरता. आतां हांवें पातलान सुकोवन मागीर डब्यान भरता. डबो म्हळ्यार प्लास्टिकाचो. कंप्लीट उदका पयशे वचून सुकू काडले कंप्लीट सुकू काडले मागीर कंटेनराक घालका न्हू मा. हे फ्रिजात दवरका की डीप फ्रिजरार? फ्रिजात दवरले जाल्यार डीप फ्रिजरात दवरल्यार गट्टी जाता ना. फ्रिजान दवरता. नेक्स्ट रांदे करता डायरेक्ट घालून यूज करेत. हे आतां कंप्लीट सुकल्यार आतां हांव घालून दवरता.